the Lord, hallelujah. मी साक्ष नुसतं पहिले दिवस आली थोड्या काळानं दिवस जाऊन ना सप्टेंबर 15 तारखेला घरातून कॉल शिकताना सकाळीचे क्लास लेट जाल्याना ज्योती देवली म्हणजे क्लास कॅन्सल झाली सकाळीची ज्योती देऊन रोड क्रॉस करताना रोड क्रॉस करून ऑलमोस्ट झाला डिवायडर पावली येऊन तेन्ना येऊन एक बस म्हाका आपटलें ते बस आपटलें फॉर सांगता हांव वचून ते डिवायडराक आपटली आनी तुजो मांडो डिवायडराक आपटलो म्हाका वचून फेशियल इंजुरीज जाल्या लेफ्ट हँडाक लागले त्याच्यात आल्या लोकांनी म्हाका KMC केलें KMC करताना म्हाका पडलो त्याच्या उठली हांव त्याच्या उठून बसताना म्हाका रियलायज म्हाका हांवें जालें मागीर पळयताना सायडीक बस आसा तितलें जालो मागीर म्हाका KMC येलें पुरा कुर्ता जावन उस्तुरा प्रायर करताले म्हाका ती KMC करताना व्हीलचॅरा बसून व्हरताना ती एक डोर आसा ट्रान्सपरंट डोर दिसता म्हाका त्या बुटा पळयताना इतलें हें जालें की फूल रेगत घेवन आसा मांडाक आनी लागलें नाकाक लागलें पुरा फेशियल इंजुरीज कुसू जालें तोंडाक आनी पुरा मोठाक पुरा लागलें KMC गेलें हांव कॉन्शियस आसा म्हाका आनी जाल्यार पुरा गोत आसा म्हाका KMC कापून येलें आनी डॉक्टरान ट्रिटमेंट सुरू केलें मांडाक लागल्यान इल्लें केस रिस्क केलें म्हाका कोपराक आनाक लागलें कट इल्लो डीप केलो तितलें जालें तांणी तेन्ना म्हाका एक बेन दिसून लागलो हांव तें बेन दिसून हाडलें म्हाका बेन दिसलें मम्मी डॅडी कशें सांगलें मम्मी आयकलें भिवूंक आनी हें बेन हाडलें ते मोमेंटाक हांव डॉक्टराक इतलें सांगलें म्हाका हील करें ती आनी टेंशन जालें म्हाका तें मागीर सांगता रिसंट जालें तितलें जाले उपरांत तांणी म्हाका क्लीन केलें दुसरें हें जालें क्लीन केलें म्हाका स्कॅन दाखयलें MRI स्कॅन केलें एक्सरे काडलें मांड्याचे बिकॉज ते कालीचे यंग एज ताका दिसता नाशिल्लें नाका तांणी स्कॅन काडलें पुरो नॉर्मल आयलें स्कॅन ऑन द स्पॉट नॉर्मल हांव कॉन्शियस जाली तांणी म्हळें एक प्लास्टीक ल्हानशी सर्जरी करीची नाजाल्यार ते गाय दिसता आनी ते काडून मसल आमचो गेले जे डीप आसलें तांणी एक ल्हानशी सर्जरी केली ते सर्जरी तेजे पयलीं मम्मी डॅडी आयली आनी ते गाय वचून डीप आनी मम्मीन म्हाका सांगलें म्हाका गाय तो दिसून हाडलो म्हाका पळोवन तें म्हाका दाखयना हरशान क्लीन केलो उपरांत गाय कसो आसा ते हील जाल्यात आनी ते मिराकल जालें उपरांत ते बस येवन आपणाच्या मावली दिशा एक्चुअली सांगून गेल्यार हांवें म्हाका तेच दिसांचेर हांव 5:30 घरा भितर आसा ती सर्जरी जाल्यार खाली जावनी हांव 5:30 तेच दिसांचेर हांव घरा भितर पावल्या दिसून म्हाका ते दीस राखला हांव रिजन जालें आनीक मागीर हांव नेक्स्ट एक हफ्त्यान म्हाका 3 डेसान येवंक सांगिल्लें हांव 3 डेसान गेली म्हाका ब्लॅक आय येता हांवें सांगिल्लें दोळे बरो सुस्तात मांड्याक लागल्यार सर्जरी जाताना दूख आयली दुसरो सायड इफेक्ट जावनूच आसलें म्हाका ब्लॅक आय हुस्को उणें आयलो ब्लॅक आय आसा तुका दोळे फूल हें जाता तुका चड दिसना लायक तुका आड बी जाता म्हाका ब्लॅक आय उणें आयलो तेन्ना डॉक्टरान शॉक जाता ताणें म्हाका येयलें शॉकींग इट हॅज कम लेस very less or lucky for that I'm not lucky Jesus has made me lucky I told him recent time 15 days on which is second year final exam he made maka third level lalla maka the final exam baro mel natla and 6 months major karya patti hota and they miracle was sange ka mujhe final exam hi barega and the exam mustu bare marks and pass hi karna maka te also shikuna was there mustu medicine side पडायला मग जाऊन आटले ते एक्झामात हांव पास जालें आनी हांव थर्ड इयरा प्रमोट जावन आतां क्लिनिकल सुरू जाला म्हाका सो प्रेज टू हिम वन्स अगेन आनी ते डॉक्टरान की सिस्टर तें पण नर्सान पळयलें सिच्युएशन आनी म्हाका म्हणा तें तूं सिरियस केस कोण आमकां सांगलें बट काही जावन आटल्याक ताका अरदान जेसू महिमा जेसू अरदान तुका जेसू म्हणजे मागीर की ते हफ्त्यान आमची मागीर एडमीट जाली गियानाक मागीर तिची टेंशन जाय म्हाका एक भोगलें घेता सामकी आनीक टेंशन जालें म्हणून मागीर की नेक्स्ट डे तिका डिस्चार्ज जाला सो he is the perfect healer by everyone praise the Lord hallelujah